राजकारणान सत्तेचेर रावपा खातीर कितें कितें करचें पडटा हाचें उदाहरण मुरगांव पालिकेन लोकां मुखार हाडलां. मुरगांवचो नगराध्यक्ष क्रितेश गांवकाराचेर विरोधी नगरसेवकांनी अविश्वास थाराव हाडिल्ल्यान ताचेर मतदान करून ताका कुशीक करपा खातीर विरोधकांक यश आयिल्लें. मुरगांव पालिकेचो नवो नगराध्यक्ष वेंचपा खातीर वेंचणूक जावपाची आसली. त्या वेंचणुकेक प्रिजायडींग अधिकारी म्हूण जबाबदारी दिल्लो सरकारी अधिकारी सिद्धिविनायक नायकान भलायकी बरी नाशिल्ल्याचें निमित्त करून दांडी मारल्या, अशें मुरगांवचे नगरसेवक आनी आमदार कार्लोस आल्मेदा म्हणटा. मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष वेंचपाच्या वेंचणुकेची जबाबदारी आशिल्ल्या अधिकाऱ्याची भलायकी बरी ना म्हूण कळटकच नगरसेवक आनी आमदार कार्लोस आल्मेदा तशेंच काँग्रेसीचो आमदार रेजिनाल्डान गोंय मेडिकलान वचून चवकशी केली. तेन्ना तांकां म्हायती दुसरीच मेळ्ळ्या. लोकशायेची फकाणां करपी अधिकाऱ्याचेर मुखेलमंत्र्यान आनी नगर विकास खात्याच्या मंत्र्यान कारवाय करची मागणी मुरगांवकार करतात. आयज जे जाला डेमोक्रेसीक एकदम मारून उडयलेले आसा. तो प्रिसिडींग ऑफिसर आमचो हार्ट अटॅक सिद्धिविनायक हार्ट अटॅक येयला म्हणपा लागलो. हार्ट अटॅक येयला म्हणून आयकूंक येयला. खरेंच वायट दिसलें आमकां. पूण जेन्ना धांक आमकां जेन्ना कळ्ळें की ताका हार्ट अटॅक येयला, 11:30 आमकां जेन्ना आमच्या चीफ ऑफिसरान सांगलां की ताका येयला, जाल्यार आमी हिंगा इन्क्वायरी केली. जाल्यार 11:00 तेणी हांगासर रिपोर्ट केला आनी ताका हार्ट अटॅक बी कांय ना. फकत येयला, चॅकअप केला, आपणाक 5 दिसाचे बेड रेस्ट दी म्हणून डॉक्टराक आपूण ओन सांगता. हार्ट अटॅक येयल्लो मनीस आपूण स्वता भितर येता आनी सांगता की बाबा आपणाक अटॅक येयला, आपणाक चॅक कर. तेज्या वांगडा कोण येवं ना, कांय ना. असले हें चल्लां. डेमोक्रेसी सारकी काबार करून उडयला. आयज इलेक्शन मेन दीस. इलेक्शन वास्को आमचे प्रिजायडींग ऑफिसर जीएमसीन एडमीट आहा. हांव पळोवपाक येयलें. पळय जाल्यार तो हांगा येयलो खंय, सिद्धिविनायक येयलो खंय, जस्ट येयलो खंय आनी आपली चॅकअप केली. डॉक्टरान ताका सगळें नॉर्मल दाखयलें. तेका कांयच प्रॉब्लम ना, सगळें नॉर्मल आहा. डॉक्टरान ताका वच सांगलें खंय आनी तेणी अंडर रिक्वेस्ट आपल्याक मेडिकल बेड रेस्ट जाय म्हणून मागून घेतल्या. डॉक्टरान ताका एडवायस करूंक ना. तो लिव्हेर आसा फॉर 5 days अंडर रिक्वेस्ट करून घेतला तेणी. म्हाका दिसता हे सगळें हांगा बेबंदशाही चल्लेली आसा. आयज म्हाका हेचेर अर्बन मिनिस्टरान एक्शन घेवपाक जाय. आयज हे सिद्धिविनायक जो चीफ ऑफिसर मडगांव म्युनिसिपालिटीचो आमचो प्रिजायडींग ऑफिसर आयज आसलेलो, हेचेर एक्शन घेवपाक जाय. हेका सस्पेंड करपाक जाय. असले मनीस जे आमच्या लोकल लोकांचे सॅलरी गव्हर्मेंट सॅलरी घेतात, जे आमचे लोकल लोकांची सॅलरी घेतात, हे असली कामां कृत्य करपाक लागून न्हू. समज जायना जाल्यार तो तितलो सिरियस नासलेलो. तेणी ऑलमोस्ट डीएमएक सांगपाक जाय आनी दुसरो प्रिजायडींग ऑफिसर दवरपाक जाय आसलेलो. हेचेर डीएमएन आनी अर्बन मिनिस्टरान एक्शन घेवपाक जाय. आयज चीफ मिनिस्टर इतलें बरें काम करता, डायनेमीक चीफ मिनिस्टर आसा आमकां, आनी तेजो अर्बन मिनिस्टर आसा. ते अर्बन मिनिस्टरान तशेंच काम करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. म्हाका ते प्रमाणे काम जायना. अर्बन मिनिस्टर मुरगांव तालुक्याचो असल्या कारणान तेणी इमिजिएट एक्शन घेवपाक जाय आनी सिद्धिविनायक असल्या चीफ ऑफिसरान सस्पेंड करपाचो. तेका सोदून आता फुडें कॅज्युअलिटी दिला. Something that has happened is absolutely wrong. See, election, you have to face election. Whether you win or lose, that's a different point. Now I don't know why he not come, and I feel that he should be suspended immediately. Full chairperson now एक म्हणून झालं. आणि वास्को बुडला, स्वतंत्रपात बुडला, सासमाडे बुडला, उर्ले बुडला. आता हांव न्हू कितें करपाचें. आता ओन्ली लास्ट ऑप्शन म्हाका आतां मेळिल्लें नाय का बंद. आमच्या युडी मिनिस्टराक वचून हेल्प मागपाचें इतलें चिंतलां आतां. भाजप सरकारान असले गजाली घडप म्हळ्यार अजाप दिसता. लोकशायेन लोकांक हक्क आसा आनी सरकारान त्या प्रमाण वागपाक जाय. मात मुरगांव पालिकेन हें जें चल्लां तें चुकीचें आसा. अशें जावपाक जायना अशें आलेक्स रेजिनाल्ड म्हणटा. Somebody can win, somebody can lose. The issue is not who will win and who will lose. But election should be held. Now election is getting postponed because an officer is sick. More officers could be deputed, or he could have told in advance. Responsibility is there on the presiding officer. So I think, I don't know, I can't understand. And I'm from the opposition, he's from the ruling. The municipality is of the ruling government. I don't know what is this politics. So anyway, but then it is very bad. I feel that there should have been an election. There's no question of it. I just come to GMC and I saw this happening right in front of me. The MLA has come to find out whether he's in GMC. He has come at 11 o'clock itself and gone back. The presiding officer, Siddhinayak. Even the other day I called him up. He was telling me he was in GMC. He's telling me he's in GMC, but then when we found out he was not in GMC the other day. So in any case, it is wrong precedent